नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही पळया ही हांवें कापां केल्या दुदयाची। दुदी म्हणजे पंपकीन। हे पळय असो आसता दुदी, पळय तो पंपकीन। हेका कट करून हेची हांवें ही कापां केल्या आनी ही ना आमी कापां आसा पळय ताचे पकोडा करूया। आनी ताका लागून साहित्य कितें जाय तर पळय अर्दो चमचो सुमार धाकटो न्ही भितर मिरची पावडर घातल्या आनी इल्लेशे भितर पाव चमचो सुमार मीठ घातला। हे ताका लावपाचें अशें लावन दवरपाची गरज ना। हे एक जालें। आता हे पळया बेसन आनी एक चमचो तांदळाचें पीठ घेतला, तशेंच भितर पाव चमचो भितर लाल तिखट घातला, तशेंच पाव चमचो धाकटो हळद घातल्या आनी आता चवी पुरते मीठ घेतली, खावचो सोडा आनी ओली कोथंबीर आनी हिंग आसलो न्हू तुमगेर जर पावडर घाला। म्हाजे कडेन आतां पावडर हिंग ना म्हणून हांव हे पळय उदक केला हिंगाचें पळय तें घालतालें। हे पळय आनी आतां हे मिक्स करता आनी हातून उदक घालपाचें आनी तेल घालपाचें। तें कशें तें तुमकां दाखयता। पयलीं आमी मीठ घालुया, थोडेंच पयलीं घालुया आनी आतां हे मिक्स करता उदक घालून तेचें बॅटर करपाचें तयार। हे पळया आतां हे बॅटर हांवें तयार केलें। हे पळय आतां न्ही भितर कितें करुया, ओली कोथंबीर आनी सोडा खावचो पळय तो घालपाचो। पण तेच्या पयलीं न्ही आमी तापयल्लें तेल घालुया भितर। ही पळय कायल दवरल्या गॅसीर आनी तेल तापलां तें हांव हो एक चमचो घेता। हे पळय हे घालता भितर आनी आतां भितर ओली कोथंबीर आनी खावचो सोडा घालता आनी आतां हे मिक्स करुया। आनी मीठ हितून बरोबर जाला सारकें। आपूण टेस्ट मातशी पीठ अशें घेवपाचें आनी जिबलेक लावन पळोवपाचें आनी हेकाय मीठ लायिल्लें आसा तेन्ना सांबाळून घालपाचें। आतां हे मिक्स करता। हे पळय तेल तापलां आनी बॅटर हे पळय तयार जालें। आतां एक एक घालुया भितर। पळय ही आसा पळय ती घेवपाची, अशी मिक्स करपाची आनी तेलान सोडपाची। अशी आतां ही सगळी घालता। हे पळया आतां ही बरी भाजली पळय, कलर बीन बरो आयलो पळय आनी भितनूय ती उकडटा। हे पळय आतां ही हांव काडटा। पळय आतां ही जाली, आतां काडटा ही। हे पळया ही आतां काडली तेलांतली आनी पळया सुंदर जाली पळयलें। आतां तुमकां रेडी टू सर्व करता। आनी ही आसा ती दुसरी हांवें भितर कायलेन घातली। अशी हांव ती सगळी भाजून काडटा। हे पळया तुमकां सर्व केल्या पंपकिनाचे पकोडा। बेस्ट जाल्या कुरकुरीत सारके आनी भुरगीं जर एकदम आवडीन खातली। भुरगीं खातलीच, जाणटीय बीन खाता आवडीन। ताका लागून तुमी करा आनी सगळीं जाणां एन्जॉय करा। आनी कितें आसा जाणा हांवें तुमकां पंपकिनाची म्हणजे आमी ताका दुदी म्हणटा, दुदयाची भाजी केल्या, फ्राय केला, रवा फ्राय आनी हे हांव पकोडा अशें करता पळय तेय करून तुमकां दाखयलें। मुद्दामूच तुमी अशें करून पळया आनी करून तुमी खाया। त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा। सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा आनी बरे कॉमेंट्स दिया।
आणि आता तुमचो टाइम काढून तुम्ही म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही, तेका लागून हांव तुमकां खरेंच मना पासून सांगता थँक्यू आणि देव बरें करूं.